नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। मायनिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज अटके आड अंतरीम थाकाय ना। दिगंबराक अटक करूंक पुलिसेच्यो हालचाली सुरू। दहेज मिनरल्स खंडणी प्रकरणात राणी बापूय पुताची केस पुरावे नात म्हणून बंद करपाच्यो हालचाली। 6 कोटींची लांच घेतली म्हणून भालचंद्र नायकान केल्लो आरोप। नॅशनल मिनरल पॉलिसीत झिरो वेस्ट कॉन्सेप्टाचेर भर दिवचो, कायदेशीर मायनिंग करपी कंपन्यांक इन्सेंटिव्ह दिवचो, गोवा फाउंडेशनाच्या नव्या मिनरल पॉलिसीत मागणी। गोंयांत सहकार धोरणाची गरज म्हणटा मंत्री पांडुरंग मडकयकार। सहकार कायद्यात काय बदल करचे म्हणून आमदार सोपटेची मागणी। सहकार सप्तक चालू। आणि आयतारा एफसी गोवाची चेन्नईन एफसीच्या घरच्या मैदानाचेर आयएसएल टेस्ट। उक्तावणाची वेदांता वुमन्स फुटबॉल लीग म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार सुरू। लिगाची पहिली मॅच आल्बर्ट डेव्हलपर्स आणि फ्लेमिंग ऑरेंजा मदीं। बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्युअल केशीत प्रफुल्ल हेदेक अटक जाल्ल्यान आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भयान पणजे स्पेशल कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर गेला। कोर्टान एसआयटी मायन्साक नोटीस धाडून सोमारा 20 नोव्हेंबराक दनपारां हे विशीं सुनावणी दवरल्या। ह्या याचिकेचो निकाल लागसर कामतीक अटके आड अंतरीम थाकाय दिवंक मात कोर्टान ना म्हळां। पुलिशेन होच चान्स घेवन दिगंबराच्या घरा वचून ताका सोदलो। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कामत खंय शिर्डी आसा। प्रफुल्ल हेदेक बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्युअल केशीत अटक केल्या उपरांत मंगळारा एसआयटी मायन्सान आदलो मुख्यमंत्री आणि खण मंत्री दिगंबर कामतीक ह्या केशीत समन्स धाडिल्लो। अटक जायत ह्या भयान कामतीन शेनवारा पणजे स्पेशल कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केलो। कोर्टान हे विशीं एसआयटी मायन्साक नोटीस धाडून सोमारा दनपारा सुनावणी दवरल्या। This is in the case of Prafull Hede. So Mr. Digambar Kamath has filed an anticipatory bail. It was filed, I think it's filed today. And the matter is now listed on Monday in the afternoon. Notice has been issued to the investigation agency and the public police. Returnable on Monday at 2:30. ह्या याचिकेचो निकाल लागसर अंतरीम थाकाय दिवची म्हणूनय कामतीन मागिल्ले। कामत सुनावणेक येवंक ना अशें कारण दिवन कोर्टान ताका थाकाय दिवंक ना। कामतीच्या आदोगादान सुनावणे वेळार याचिकादाराची हाजेरी गरजेची नासता असो आर्ग्युमेंट घालो। Mr. Digambar Kamath is going to appear on Tuesday. So the matter has been fixed on Monday. So the interim bail matter will be picked up on Monday, discussed and will be decided. कंडोनेशन ऑफ डिले आसूं वा मायनिंग लीज ते कायद्या प्रमाणूच केला म्हूण दिगंबर कामतीन अटकपूर्व जामिना खातीरच्या अर्जांत बरयला। It appears that Prafulla Hede had applied for renewal of mining lease, which was rejected by the state government. Prafulla Hede filed a revision against the order of the state government rejecting the renewal application. The revisional authority, that is the central government, quashed that order and directed the state to reconsider the renewal application. Thereafter, the renewal application of the concerned mining lease was granted by the state government. Now, that is being picked up as Prevention of Corruption Act matter. मायनिंग लीज रिन्युअल केशी बरोबरच कोर्टान मेन मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाचेरूय सुनावणी केली। आदलो मायन्स प्रिन्सिपल सेक्रेटरी राजीव यदुवंशीच्या रिकॉर्ड केल्ल्या स्टेटमेंटाचो दिगंबर कामतीच्या आदोगादान उल्लेख करून हे सगळे दिगंबर कामतीक अटक करपा खातीर चल्ला म्हूण दावो केलो। हे केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 27 नोव्हेंबराक सुनावणी दवरल्या। बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्युअल केशीत दिगंबर कामतीक कोर्टान अंतरीम थाकाय दिवंक ना। पुलिसांनी होच चान्स घेवन दिगंबराचे घरा वचून ताका सोदलो। मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिगंबर कामत खंय शिर्डी आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।
दहेज मिनरल्स खंडणी केशीत आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आनी ताचो पूत विश्वजीत राणे आड रजिस्टर केल्ली केस एसआयटी रोखडीच क्लोज करपाची आसा. राणे बापूय पुताड सबळ पुरावे मेळूंक ना म्हणून एसआयटी केस बंद करपाच्या निर्णयाचेर पावल्या. मायनिंग लीज मेळोवन दिवपाक आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेन 6 कोटी मागिल्ले आनी ताचो पूत विश्वजितान आपले कडच्यान ते मागील घेतिल्ले म्हणून दहेज मिनरल्साचो भालचंद्र नायकान काँग्रेस हाऊसात 2014 आरोप केल्लो. वोच तो दहेज मिनरल्साचो पात्रांव भालचंद्र नाईक. 2014 हेच भालचंद्र नायकान काँग्रेस हाऊसात तेन्नाचो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसा बरोबर पत्रकार परिशदेत आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आनी ताचो पूत विश्वजीत राणे आड लाच घेतली म्हूण आरोप केल्ले. मायनिंग लीज मेळोवन दिवपाक प्रतापसिंह राणेन मुख्यमंत्री आसतना 6 कोटी मागले आनी ताचो पूत विश्वजितान ते आपले कडल्यान घेतले म्हूण भालचंद्र नायकाच्या आरोपान सबंद गोंयांत खवदळ पडिल्लो. राजकीय कारकिर्दीत इतलो व्हडलो आरोप केन्ना कोणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रतापसिंह राणे वांगडाच भालचंद्र नायकूय ते वेळार गोंयभर चर्चेचो विशयूय जाल्लो. उपरांत एसआयटीन 3 जुलय 2014 प्रतापसिंह राणे आनी ताचो पूत विश्वजिता आड कागाळ रजिस्टर केल्ली. एसआयटीन राणे बापूय पुता आड खंडणी मागप, गुन्यांवकारी कटकारस्थान आनी प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टाच्या कांय कलमां खाला गुन्यांव नोंद केल्लो. मात आतां 3 वर्सां उपरांत एसआयटी ही केस बंद करपाच्या निर्णयाचेर पावल्या. एसआयटीक हे केशीत आरोप सिद्ध करपा सारखे पुरावे मेळिल्ले ना. मात ज्या वेळार ही केस रजिस्टर जाल्ली तेन्ना विश्वजीत काँग्रेसीचो आमदार आशिल्लो. आतां ही केस क्लोज जातना विश्वजीत बीजेपीचो मंत्री आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.